गोमंतक मराठी अकादमीचे अनुदान गोंय सरकारान बंद केल्ल्यान अकादमी स्वताच्या ताकदीचेर गोंयभर कार्यावळ करतली। आयतारा जाल्ल्या अकादमीच्या आमसभेत हो निर्णय घेतलो। इफ्फीतल्या गैरकारभाराचो सरकारान चवकशी करची अशी मागणी अकादमीन केल्या। अकादमीच्या 10 वांगड्यांक बसकेंत बिनविरोध वेंचून काडले। तातूंत काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारूय आसा। आमसभा आयतारा पर्वरे मराठी भवनात जाली। आमसभेचे 10 वांगडी बिनविरोध वेंचून आयले। पत्रकार प्रभाकर ढगे आणि काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकाराचो तातूंत आस्पाव आसा। आणि अकादमीच्या इतिहासामध्ये 25 वर्षाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अकादमीची निवडणूक बिनविरोध झालेली आहे। मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीचो वांगडी संजय हरमलकारान आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेर गंभीर आरोप केले। काही लोक कोकणीमध्ये आहेत, काही लोक मराठीमध्ये आहेत, म्हणजे दोन्ही भाषांमध्ये काम आणि त्यांना तेच मराठीचे पाय ओढण्याचं काम करतात। आणि त्याच्यामध्ये पहिला मी नाव घेतो ते विष्णू वाघ। हे विष्णू वाघ मराठी संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे। नोव्हेंबरात जावपी इफ्फीत मराठी सिनेमा खातीर स्वतंत्र विभाग दवरचो अशी मागणी अकादमीचो अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकारान केली। कोकणीसाठी त्यांनी स्पेशल विभाग ठेवलेला आहे इफ्फीमध्ये, तसाच त्यांनी मराठीसाठी एक स्वतंत्र विभाग इफ्फीमध्ये ठेवावा। पर्वरेच्यान प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। म्हापशा ईद मिलनात राजकीय फुडाऱ्यांची जुगलबंदी बरीच रंगली। तुम्ही उजो लायतल्यांक मत दितले काय उजो पालयतल्यांक असो प्रस्न करून भाजपाच्याच विष्णू वाघान फुडें बशिल्ल्या मुस्लिमांक वेगळोच संदेश दिवपाचो यत्न केलो। गोंया विशीं वेगळोच संदेश वचचो न्हय म्हणून मोती दोंगरावेली मुस्लिमांची लोकवस्ती साल्वार करची असो उलो मायकल लोबोन मारलो। गोवा मुस्लिम फोरमान हे मिलन घडोवन हाडिल्लें। गोवा मुस्लिम फोरमान ईद मिलना निमतान शेनवारा म्हापशा खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या कार्यावळीक भाजपा आणि काँग्रेसीचे वडील फुडारी आसले। भाजपा सरकार मुस्लिम भावांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करतले अशें उतर खासदार श्रीपाद नायकान दिलें। मोती डोंगरावयली मुस्लिम भावांची घरां सरकारान वट हुकूम काडून वाचोवची अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केली। धर्माच्या नांवान लोकां मदीं फूट पाडपी लोकांक परमेश्वरान वा अल्लान आपणा लागीं जाता तितले बेगीन आफोवन व्हरचे अशी प्रार्थना काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान केली। सांत अंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघान मुस्लिम भावांच्या काळजाक हात घालपी उलोवप करून उजो घालप्याक मतां दिवची न्ही अशी विनवणी केली। कहीं भाषा के नाम पे, कहीं प्रांत के नाम पे, कहीं जमीन और कहीं पानी के नाम पे वो आग लगा रहे हैं। क्या हम आग लगाने वालों के साथ होंगे या आग बुझाने वालों के साथ? म्हापशाच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। मुंबई पत्रकार चलयेचेर केल्ल्या सामुहीक बलात्काराच्या केशींत पुलिसांनी 5 आरोपींक धरल्यात। 5व्या आरोपीक पुलिसांनी आयतारा दिल्ली सावन अटक केली। ही केस आता चवकशे खातीर मुंबई क्रायम ब्रांचे कडेन दिल्या। आरोपींक 30 ऑगस्ट मेरेन रिमांड दिला। कोर्टान ही केस फास्ट ट्रॅक करची आनी आरोपींक खर ख्यास्त जावची म्हणून देशभरांतल्यान सध्या मागणी चल्ल्या। बिरेस्तारा राती मुंबई महालक्ष्मीक एके बंद आशिल्ले मिलीत पत्रकार चलयेचेर सामुहीक बलात्कार केल्लो। 3 दिसां भितर पुलिसांनी 5 आरोपींक धरले। फाटल्या 24 वरांत धरल्या ते 3 आरोपीक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार उबे केल्ले। बलात्कार करपी 5 जाण 18 ते 20 वर्सांचे। तांची नांवां कळ्यांत ती अशीं: कासिम बंगाली, चांद अब्दुल सत्तार शेख उर्फ मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद सलीम अंसारी, सिराज रहमान उर्फ अशफाक, विजय जाधव उर्फ नानू। हे 5 जाणांनी ते चलयेचेर बलात्कार केलो।
ते चलये बरोबर आशिल्ल्याक झाडाक बांदून घालो. हो प्रकार घडटना ते चलयेक तिचे आवयचो 2 वेळा फोनूय आयिल्लो, पूण तिका सोऱ्याची बाटली तोपपाचो भंय दाखोवन तोंड उगडूंक दिलें ना. स्वता ते चलयेन मुंबय पुलिसांक दिल्ली ही जबानी. हो प्रकार आयकून वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सध्या लोक तिडक उक्तावंक लागल्या. मुंबय पुलिसां कडच्यान ही केस आतां चवकशे खातीर क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. केस फास्ट ट्रॅक करून 5 जाणांक खर ख्यास्त जावची म्हूण सगळे कडच्यान मागणी जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 29 तारखेक पणजे आझाद मैदानावेल्या महासभे उपरांत खणी सुरू केली ना जाल्यार केंद्र सरकाराची ऑफिसां चलपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान दिल्या. फोंडेच्या बस स्टँडाचेर जाल्ल्या सभेत ट्रकवाले, मशीन ऑपरेटर आनी आयटकाच्या बावट्याखाल्या मायनिंग कामगार आशिल्ले. मायनिंगाचेर जागृताये खातीर गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट सध्या मायनिंग तालुक्यांनी सभा घेता. 29 तारखेक आझाद मैदानाचेर मायनिंगांतले लोकांची महासभा जातली. थंय लोकांनी मोठ्या प्रमाणात येवचे असो उलो फ्रंटान फोंड्या सभेत मारलो. हे सभे उपरांत मायनिंग सुरू जालें ना जाल्यार केंद्र सरकाराची गोंयची ऑफिसां बंद उडोवपाचो निर्णय फ्रंटान घेतला. आझाद मैदानाचो दरबार व्हरतलो, निमणो दरबार, आनी तेच्या उपरांत गोंयांत जी अराजकता आसतली, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें एक ऑफिस आमी गोंयांत चलपा दिवचे ना, हे पळयात. जे राजकीय फुडाऱ्यांक मायनिंग सुरू जावचे अशें दिसता तांणी राजकीय भेद विसरून मायनिंग लोकां बरोबर आझाद मैदानाचेर महासभेक एकठांय येवचे म्हूण फ्रंटान उलो मारला. आमी 29चेर सगळ्यांक उलो मारला. 29 ब्रेस्तार, 29 ऑगस्ट सगळे बीजेपी आमदार, सगळे काँग्रेस आमदार, सगळे गोंयचे मिनिस्टर, सगळे ऑपोजिशन लिडर, सगळ्यांक. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.